नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावडेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्लीत केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याक मेळ्ळो. थंय ताणें CZMP आनी पर्यावरण संवेदनशील वाठारा विशीं दुरुस्त्यो, मायनिंग येरादारी सारकेल्या म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा केल्या. म्हायती वितरावणी मंत्री अश्विनी वैष्णवाक मेळून इफी विशीं उलयलो. नितीन गडकरीक मोपा लिंक रोडाचें उक्तावण, दाबोळे फ्लायओव्हराचो बुन्यादी फातर बसोवंक आमंत्रण. प्रधानमंत्री मोदीची गांठभेट घेतल्या. आज MOF मिनिस्टराच्या बरोबर मिटींग जाली. त्या मिटिंगेन डिफरंट इश्यूज स्टेटीचे, एक म्हणजे इको सेन्सिटिव्ह झोन, ओके, हाजो विशय आशिल्लो. CZMP तो इश्यू आशिल्लो. ताज्या उपरांत आमचे मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन तो इश्यू आशिल्लो. सगळ्या इश्यूचेर इन डिटेलान डिस्कशन जालें. इको सेन्सिटिव्ह झोन तेंचे परत नोटिफाय जावपाचे आसा. म्हणजे बरेच मिस्टेक्स जाल्ले. सो दॅट ते बट ते स्टेटीक रिलीफ मेळटलो हाजी आमकां खात्री आसा. डिस्कशन केल्या उपरांत गांव भायर काडपाचे, थोडे गांव भायर काडपाचे. बरोबर ते डिस्कस जाले. आणि CZMP प्लॅन आमचो तितून करेक्शन्स बी आसले. CZMP प्लॅन जे करेक्शन आहा पळय न्ही, तो आमी 1:4000 आहा पळय न्ही, ओके, तेजो प्लॅन मागला. तो रेक्टिफाय करून आमकां 3 विकाच्या भितर मेळटलो. ताजेर करेक्शन केल्या उपरांतूच आमी 2019 वयतले. ओके. आणि मोदीजींकूय मेळ्ळे तुमकां थंय? विशय कितें जाले काय जस्ट भेट आसली? मोदीजीक मेळ्ळो. मोदीजीक ग्रेट विश करपा खातीर आनी विकसीत भारत, विकसीत गोवा प्लॅन, फ्युचर प्लॅन, तेंचे गायडन्स घेवपा खातीर, तेचेर आमी कशा पद्दतीन गोंयची डेव्हलपमेंट करतली हाच्या संदर्भात तेंचे मार्गदर्शन घेवपा खातीर मेळ्ळो. ओके. आनी एक हे केल्लें तुमी, वैष्णव मिनिस्टर, वैष्णव जे रेल्वे मिनिस्टर, हय, इफीच्या संदर्भातले प्रायमरी मिटींग जी आहा पळय न्ही, प्रिलिमिनरी, ओके, ताच्या बरोबर मेळून डिस्कशन जालें मिटिंगेक. IMB मिनिस्टर म्हणून, IMB मिनिस्टर म्हणून ते येवपाचे बी आहा गोंयां खातीर. इन फ्युचर इफीच्या प्रिपरेशना खातीर येतले केन्ना तरी. ओके. आनी एक मागीर गडकरीकूय मेळ्ळे तुमी? गडकरीक मेळून गडकरीजीक इन्वायट केला रोडाच्या इनॉग्रेशनाक. आमचो जो कनेक्टिंग हायवे जो आहा पळय न्ही मोपा एअरपोर्टा खातीर, तेजो इनॉग्रेशन आनी दाबोलीचेर फ्लायओव्हर करपाचे आसा आमी. ओके, थंयसर डायरेक्टली कनेक्टिंग टू वेर्ना फावंडेशन. ओके. केन्नाशे आसतले? खंयचे? फुडल्या म्हयन्यान जातले. तो डेट दिल्या उपरांत फुडल्या म्हयन्यान जातले. आनी JP नड्डाकूय मेळ्ळे ते मिनिस्टर आहा, हेल्थ मिनिस्टर? हय, फॉर विश करपा खातीर नवीन मिनिस्ट्री घेतल्या बद्दल. ओके. आनी कितें आसले विशय? बाकी काय ना. आसगांवां दिल्लीच्या पार्टीन रावतल्या गोंयकारांचें घर मोडले उपरांत खवदळ. विरोधकांनी पुलीस आनी सरकार दोगांकय सोलून काडले. विर्यात म्हणटा BJP सरकाराच्या स्पॉन्सर्ड लँड माफियाच्या गोंयकारांचेर हल्ले. घर मोडूंक मेकळीक दिवंक सिनियर IPS पुलीस अधिकाऱ्याचो हात कार्लूस उलयला. विजय म्हणटा कायदो सुवेवस्था माफियाक आउटसोर्स. युरिनूय सरकाराक धुलो. And I believe, and I sincerely believe, that this demolition could not have happened without the handiwork of the police. I'm making this allegation because I have reason to believe, and I have certain evidence to believe, that there is a very high-ranking police officer who is involved in this arrangement for making this demolition. I'm making this charge, and I will ask the Chief Minister to constitute a special inquiry, a commission, headed by a retired High Court judge, with no police officers involved, because everybody will be under pressure or influence, because I want to unravel who is this man who has been behind this, and it should be out, and I will demand that this man should be relieved of that position. Since he belongs to an IPS cadre, I will tell you that he cannot be suspended by the government of Goa. हो पुलीस सरकारान आउटसोर्स केल्लो आहा गुंडा कडेन आनी दिल्लीवाल्यां कडेन. सो एक दीस तरी ह्या सरकारान म्हळ्यार शूड एटलीस्ट बिहेव लायक द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, नॉट द गव्हर्मेंट ऑफ दिल्लीवाल्याज एंड गव्हर्मेंट ऑफ गुन्स. हें हांव मागता मुख्यमंत्र्या कडेन. कंप्लीट कॉलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी जाल्ली आहा.
युरी म्हणटा पोरण्या गोंय बांदिल्लो बंगलो सरकाराक मोडपाक जालो ना, मात गोंयकारांची घरां मोडपाक जातात. गोंय सरकार रियल स्टेट माफियांचे पाठ राखण करता, पुलिसांचेरूय फोक. गोंयच्या घराब्यांक किडनॅप करून घरां मोडप म्हळ्यार बीजेपी स्पॉन्सर्ड लँड माफिया गोंयच्या बहुजनांचेर अटॅक करता म्हूण दक्षिणेचो खासदार कॅप्टन विर्याताचें ट्वीट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बाणावले झेडपी पोटवेंचणुकेंत आपाचो झेडपी. इंडिया आघाडीच्या तेंक्यार आपाचो जोसेफ पिमींत 3000 मतांनी जिखलो. बरोबर 10 पंचायत वॉर्डां खातीर जाल्ले पोटवेंचणुकेचोय निकाल जाहीर. सुकूर पंचायतीच्या वॉर्ड 10त सुभाष हळर्णकार जिखला. कुंडय वॉर्ड 7त मगोच्या तेंक्यार प्रियांक गावडे जिखली. इंडिया अलायन्स म्हणून जे लोकल इलेक्शन अलायन्स लढले, दिस इज अ क्लियर मेसेज. द नेशन, मीडिया इज ऑल्सो वॉचिंग, द नेशन इज वॉचिंग how India Alliance has forged local leadership to fight election in spite of the fact that there were objections from the cadre, from the leaders of local parties. As party president, काँग्रेस पक्षान आम्ही गोवा फॉरवर्ड सगळ्यांनी मिळून एक कलेक्टिव्ह डिसिजन घेतले. देर वॉज लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन्स टू इट, लॉट ऑफ म्हणजे डिसिडंट्स तयार झाले, सम हॅव रिजाइंड ऑल्सो, बट ॲट द एंड ऑफ इट it sent a clear message ki as party presidents, as collective decision, our leadership, we have taken a decision to go for the people of Goa, for the people of this country, and this is the way ahead. सगळे आमचे भाव जे इंडिया एअरलायन्स आमचे सांगाताक रावल्या, सो दिस लीड इज फॉर इंडिया एअरलायन्स एंड इज फॉर आम आदमी पार्टी कॅन्डिडेट इज मी. सो सगळ्यांक बरें दिसता कित्याक आफ्टर MP इलेक्शन दीस वॉज द सेकंड इलेक्शन ऑन द एअरलायन्स टिकेट. सो इट इज प्राउड फीलिंग दॅट I won the election on airlines ticket, so it's good. आज हांव सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदितां की जेन्ना हाजें ZP इलेक्शन जातालें तेन्ना आमगे सुराले गांवांत एक पंचागेलें इलेक्शन चलतालें. ते पंचा इलेक्शनांत हांव आमदार जावन मातशें कुसान हांव मेते जालो ना, कित्याक द मेसेज इज व्हेरी क्लियर. ग्रासरूट इलेक्शनाक आमी मेते जायनाय आनी ग्रासरूट इलेक्शन इज फॉर ग्रासरूट. पूण हें ZP इलेक्शन सिंबलार आहलें आनी सिंबलार आहल्यार पॉलिटिकल पार्टी आमी मुखार सरपाची गरज आहा आनी ताका लागून आज आमी ग्रावंडार आहले. ही विक्ट्री बाणाले लोकांची, बाणाले लोकांनी आज दुसरे पार्ट दाखोवन दिल्ली आहा. लोकसभेक कॅप्टन विर्याताक आमी लीड हाडली आहा, आतां आमी आमगे जोझफाक लीड हाडली आहा आनी दीस विक्ट्री इज फॉर युनिटी. लोकशाय नवे उंचायेर. सेगीत तिसरे खेप जिखून लोकांनी आमच्या धोरणाचेर विस्वास उक्तायला. प्रधानमंत्री मोदी उलयलो. 18व्या लोकसभेचो वांगडी म्हूण ताणें सोपूत घेतलो. लोकांक रचनात्मक विरोधक जाय, बेठी नाटकां, घोशणाबाजी नाका. नव्या खासदारांक येवकार दितना मोदीन आणीबाणीची 50शी वयर काडली. श्रीपादान संस्कृत, विर्याताचो कोंकणीत सोपूत. नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा. अहम श्रीपाद यशो नाईक लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यदं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधान प्रति सत्याश्रद्धा निष्ठा च धार्यसे. यदं भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखंडतां च रक्षिष्यामि. तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यमतोऽस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि. फर्नांडीस लोकसभेचो वांगडी म्हूण वेंचून आयिल्ल्यान देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशें भारतीय संविधाना विशीं हांव
खरी श्रद्धा आनी निश्ठा भालगेतलो. भारताची सार्वभौमताय आनी एकत्मताय उन्नत राखतलो आनी आतां जें कर्तव्य हांव घेतलो तें निश्ठेन निभयतलो. जय हिंद, जय गोवा. लोकसभेक दक्षिणेत जैत मेळ्ळें. आतां बाणावले आघाडी जिखली. विरोधक एकठांय रावल्यार बदल घडटलो. विधानसभा वेंचणुकेक वेळ आसा, मात विरोधकांक एकठांय दवरपाचो काँग्रेसीचो यत्न. नवे फुडारी आनी कार्यकर्त्यांक लागूनच काँग्रेसीक जैत मेळ्ळें. डिफेक्टर बुद्ध शिकले. काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर हेड ऑन. आणि तुमचा उमेदवार जिंकला. सो what is the Banavali lessons? See, it was not that ki Congress couldn't fight this election or Congress didn't want to fight. Amcho जो cadre on ground ashilo. I mean, they were very curious that we Congress party should fight this ZP by election. So then ultimately we had lot of round of discussions with them and we told that see, we have just fought in Lok Sabha election where under India Alliance everybody came together, where Aam Aadmi had declared their candidate. But in the interest of Goa, we approached them, we approached the party president, we had lot of meetings in Bombay, in Delhi to convince them to take back South Goa and be united to fight against the BJP. So I think when they did that sacrifice, I mean, it was unfair on our part ki results to the Zauna, and then we it's sort of a betrayal because we've just concluded in Lok Sabha election. So we had lot of round of discussions. Amcha cadre was little hurt on the ground. I mean, they wanted to fight that election, but ultimately they also realized that yes, everybody came together for this Lok Sabha, so they are fighting. Let's be with them. So तुम काय म्हणता? तुमकां दिसता एक गोंयभर हो फॉर्म्युला कंटिन्यू जावपाक शकता? See, regarding this formula continuing in future, I think there's a lot of time. There's about 2.5 years for the assembly election. But there's an effort. Prayas asa. Aam Aadmi is a national political party. We have regional parties also in that. They have their own agendas. Opinion प्रत्येकाचे different असतले. But then एक effort चल्ला की बाबा खंयतरी आज opposition should come together. So that workable on ground, कारण on ground challenges वेगवेगळे असतात. Lok Sabha election we have seen and it has worked out. पक्षा भितर काय अशी फुडारी असतात जांकां अमित पाटकर व्हडलो जाल्लो नाका आसतलो, युरी आलेमा व्हडलो जाल्लो नाका आसतलो. हे तेच म्हणटा हांव, हे जे इंजिन तुम्ही घाला गाडी गियराक ती टॉपा पावतली काय ती सेकंडा थर्डाकच. गेल्ली 1.5 वर्स आमी एक प्रयास केलो की गोईंग टू द बूथ, गोईंग टू जे खरे वोटर, खरे कार्यकर्ते, खरे वर्कर्स ऑन द ग्राउंड जे आसा बुथार तांकां खंय तरी कनेक्ट करपाचो आमी एक प्रयास केलो. And today I can say that, proudly say that I think South Goa victory and of course our cadre who worked in North Goa, I think the credit goes to them. The credit goes to the leaders on the ground who are there. ज्या विश्वासघातक्यांनी ह्या पार्टीक यूज करून आपल्या स्वताचे बेनिफिट ज्यांनी पळय घेतला पळय न्ही, दॅट हॅज टू स्टॉप. तुमकां दिसता हो जो निकाल आयलो उत्तरेक असो किंवा दक्षिणेक असो, there is a lesson for defectors, and what is that lesson? And how do you explain that lesson in terms of votes? See, lesson for all the people of Goa, जे leaders जे लोकांचो विश्वासघात पळय घेतात न्ही, तांकां म्हाका दिसता हो एक क्लासीक लेसन की तुमी जर तर वोटरां कडेन जर तर विश्वासघात केलो जाल्यार वोटर तुमकां इलेक्शनाक कितें दाखयतले. पार उसगांव एक्सिडेंट. गाय अकस्मात रस्त्यार आयिल्ल्यान मोटरसायकल मोखली. रायडर बाबलो पेडणेकार खांडेपारचो जखमी अवस्थेंत हॉस्पिटलांत उपचार चलतना तो सोंपलो. तकलेक चडूच मार लागिल्ल्यान साल्वार जावंक पावलो ना. मजगती दिवचले वाळशी ते वाठादेव बायपासार गाडी म्हशीक मोखली, म्हस सोंपली. हिंदू आड पक्षपात, अत्याचार, वैचारीक हल्ले वाडटात. ताका वैश्वीक हिंदू संमेलनाची माची जाप दितली. वैश्वीक हिंदू राष्ट्र अधिवेशनात हिंदू जनजागृती समितीचो राष्ट्रीय मार्गदर्शक चारुदत्त पिंगळे उलयलो.
हिंदू राष्ट्रा खातीर ही माची संविधानीक यत्न करतली. रामनाथ ही 12वें वैश्वीक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन सुरू जालां. सप्तक भर चलतलें. देश विदेशांतले 800 प्रतिनिधी वांटेकार. आनो भद्राः कृतवोऽयन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् अस्मिन् राष्ट्रे राजन्यकिशव्यशूरो महारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुरवोढा नडवानाशुः सप्तः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्. वैचारिक सुरक्षा. दूसरा है हिंदू समाज की सुरक्षा के उपाय. तीसरा है हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए संवैधानिक प्रयास करना. चौथा है मंदिर सुरक्षा के प्रयास. और पांचवा है वैश्विक स्तर पर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रयास और संगठन के लिए प्रयास करना. तो आज से अगले 3 दिन हम उनके मार्गदर्शक अनुभव सुनेंगे जिन्होंने प्रत्यक्ष धरातल पर संगठनात्मक कार्य किया है. गोंयांत पावसान 25 उपली. जुनांत आज मेरेन 26 इंच पावस. अंदू सरासरी परस 8% कमी. आज फाल्यां गोंय वेधशाळेन पावसाचो ऑरेंज अलर्ट दिला. 26 आनी 27 2 दीस येलो. नेटान वारें मारून पावसाची शक्यताय. पालसणां झाडां पडप चालूच. म्हणजे पाट्यार आंबेडकर उद्यानांतलें झाड रस्त्यार. कोणाकच कांयच दुखापत ना. रस्तो वरभर ब्लॉक. देवस्थानांनी दिसाक टनांनी निर्माल्य जाता. देवाच्या आंगावेलें निर्माल्य न्हंयत सोडचे परस ताचो बरो वापर करपाचो एक मोठो देख घेवपा सारको संकल्प पुण्यांतल्या श्रीराम कुंटेन केला. निर्माल्य एकठांय करून तो ताचे उजवाती धूपबत्ती करता. बानोड्या नागेश देवस्थानांतले निर्माल्याची नागेश अगरबत्ती. खासा रिपोर्ट. देव देवस्थानां म्हणली काय फुलां आयलीच. दर एकलो भेटेक, पुजा, अभिषेकाक देवाच्या आंगार घालूंक श्रद्धेन फुलां हाडटा. देवाच्या आंगावेली ह्या फुलां, हार, फात्यो, माळांचे दुसऱ्या दिसा निर्माल्य. दीस पडट्या ह्या निर्माल्याचें करप कितें हो देवस्थाना मुखार नित्याचो प्रश्न. चडशे न्हंयत वा लागसरच्या तळ्यान सोडून चल्ले. पुणेच्या श्रीराम कुंटेन ह्या निर्माल्याचेर उपाय काडला. देवस्थानाचे निर्माल्य तो एकठांय करता. बानोडेचे नागेश महारुद्र देवस्थान धरून त्र्यंबकेश्वर ते अष्टविनायकाच्या सिद्धटेक देवळाचे निर्माल्य कुंटे बोल्सांतले मोडून एकठांय करता. ह्या निर्माल्याचे फुडें कितें जाता ते पळयात. मंदिरामधलं सगळं निर्माल्य हे आम्ही आमच्या खर्चाने उचलतो. ती फुलं वाळवली जातात. त्या वाळवलेल्या फुलांची पावडर केली जाते आणि मग त्या पावडरीपासून आम्ही अतिशय उत्कृष्ट उच्च दर्जाच्या अशा अगरबत्ती बनवतो. या अगरबत्ती बनवून झाल्यानंतर ज्या मंदिरासोबत आम्ही काम करतो त्या मंदिराच्या ट्रस्टचं नाव असलेलं त्या मंदिरासाठी युनिक असं पॅकेजिंग आम्ही बनवतो. या पॅकेजिंग मध्ये त्या अगरबत्ती पॅक केल्या जातात आणि आमच्या खर्चाने ह्या अगरबत्ती मंदिराच्या दारापर्यंत पोहोचवल्या जातात. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या संपूर्ण प्रोसेसमध्ये आम्ही मंदिराकडून यासाठी 1 रुपयाचाही खर्च घेत नाही. आम्ही फक्त मंदिराला एवढंच सांगतो की ह्या अगरबत्ती ह्या फक्त त्या मंदिराच्या परिसरात, त्या मंदिराच्या आवारामध्येच विकल्या गेल्या पाहिजे. इव्हन आम्ही सुद्धा या अगरबत्ती बाहेर कुठेही विकत नाही. याचं कारण असं असतं, त्या मंदिराचे जे भाविक आहेत त्यांना त्या अगरबत्तीचा लाभ व्हावा ही याच्या मागची आमची कळकळ आहे. भाविकांची श्रद्धा, भाव, भक्ती राखताना बरोबर उदकाचे प्रदूषण टाळचे म्हूण कुंटेचो हो देख देणो यत्न. रोजच्या रोज कोट्यावधी भाविक हे अक्षरशः हजारो टन फुलं हे देवांना वाहत असतात. या फुलांचं दुसऱ्या दिवशी निर्माल्य होतं आणि ती या ना त्या प्रकारे नदीच्या पाण्यात मिसळली जातात. यामुळे 2 गोष्टी होतात. पहिलं म्हणजे भाविकांच्या भावनांना, श्रद्धेला धक्का पोहोचतो आणि दुसरं म्हणजे
नदीच्या पाण्यात ही फुलं मिसळल्यामुळे नदीच्या पाण्याचं प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होतं. बानोडेच्या नागेश महारुद्र देवस्थानांतल्यान एकठांय केल्ल्या निर्माल्याचो तो अगरबत्ती आनी धुपाच्यो काडयो करता. निर्माल्य घेतिल्ले प्रत्येक देवळा प्रमाण तो उजवात आनी धूपबत्तीचे कस्टमायज्ड पॅकिंगूय करता. नागेश महारुद्राच्या आंगावेल्या निर्माल्याची उजवात आनी धूपबत्ती ही अशी. देवस्थानचे जे निर्माल्य आसा त्या निर्माल्याच्या पासून आमी आमच्या थर्ड वेव्ह टेक्नॉलॉजी श्रीराम कुंटे आणि ताजो प्रयोग म्हणजे ताजे पासून अगरबत्ती तयार केल्या आणि त्यो अगरबत्तीचे आज आमचे संस्थानान लॉन्चिंग जाता. तातूंत भितर वेगळ्यो वेगळ्यो हें आसा अगरबत्ती, तातूंत दूध स्टिकूय आसा आनी हो एक उपक्रम इतलो बरो जाला की निर्माल्य म्हणटा पळय ताजो उपयोग कितें हें आज आमचे गोंयभर जावं हिंदुस्तानभर सगळ्यांक खबर आसतलेच आनी प्रत्येक जाण हाजे फुडें असो एक नोंद करतलो की निर्माल्य साठोवन जे स्टॉक करून दवरून अशे काही बरे गोश्टीक उपयोग पडटले अशें हें करतले. हें हाजे वयल्यान सिद्ध जाता. तेन्ना ह्या अगरबत्तीचो जावं ह्या धूप स्टिकाचो तुमी सगळ्यांनी लाभ घेवचो. आमच्या संस्थानाक ह्यो ऑफिसान तशेंच आमच्या नागेश चौकाच्या कावंटराचेर अवेलेबल आसा. गोंयान असो पर्यावरण पूर्ण प्रकल्प हातान घेवपी नागेश महारुद्र हे घडये पयले देवस्थान आसुये. श्रीराम कुंटेचो हो उपक्रम बाकीचे देव देवस्थानांनी देख घेवपा सारको. ब्युरो इनपुट्सा बरोबर प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आरोपी बरोबर फोटो काडटात म्हणून 6 पुलिसां आड हायकोर्टान घेतिल्ले स्वेच्छा याचिकेचो निकाल. निवृत्त SP बॉसेट सिल्वा आनी PI कपिल नायक आनी बाकीचे पुलिसांनी आरोपी बरोबर फोटो काडून मिडियाक धाडिल्लो. सगळ्यांनी बिनशर्त माफी मागिल्ल्यान याचिकेचो निकाल. हे याचिके उपरांत खंय पुलिसांनी आरोपी बरोबर फोटो काडप बंद केलां. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, स्टार्टअप प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.